रस्तो क्रॉस करताना कारीन नेटाचो धपको मारिल्ल्यान प्रमिला पाटील नावाच्या 58 वर्सां पिरायेची बायल गंभीर जखमी जाली। हो अपघात शुक्रारा राती दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारात घडलो। सध्या तिचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामोय केलो। मजगती अपघाताक नियंत्रण हाडपाक स्पीड ब्रेकर घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। विजयनगर कारापूर व्हडलो एक शार्प टर्न आसा। एक सिनियर सिटीजन बायल क्रॉस करताली आनी ते गाडयेचो गेला आनी तेजी कंडिशन आसा ती क्रिटिकल आसा। आतां हांगाच्या लोकांनी एक अप्लिकेशन दिल्लें की हांगा एक कंपल्सरी एक स्पीड ब्रेकर जावचो म्हणून, पूण आजून प्रशासनान कोणी आजून तेजेर लक्ष घालूंक ना। म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा की हो टर्न आसा तो खूब डेंजर टर्न आसा आनी गाडी कशें येता तें कळना आनी गाडी हांगा पास करता आसता ताका लागून एक लोकांक ते पास करतना ते गाडी फुडें दिसना। हेजेर कारवाय करपाची आनी हेजेर बेगीन तेजेर तोडगो काडपाचो आनी हांगा कितें 2 स्पीड ब्रेकर कंपल्सरी जाय पडटले ते कंपल्सरी घालपाचे। आज कितें एक्सिडंटां खूब जाल्ली आसा हांगा एकूच न्हू ना, ते एक्सिडंटां आमकां अवॉयड करपा खातीर हांगा गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें आनी बेगीन कितें आसा ती तेजेर प्रिकॉशन घेवचें म्हणून अशी आमची विनंती आसा। हांव सद्या विजयनगर कारापूर हांगासर मेन रस्त्या कुशीक आसा। हांगा शुक्रारा राती सुमार 8:30 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो आसा। एक 58 वर्सां पिरायेची बायल जी विजयनगरांतल्यान मेन रस्तो क्रॉस करून दुसरे वटेन वताली, तेच वेळार दिवचलच्या स्पिडीन येवपी तिके कारीन एक बायलेक धपको दिल्ल्यान ती बायल रस्त्या भायर उसळून पडली। तिचो पाय फ्रॅक्चर जाला आनी तिचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्याची म्हायती अपघात स्थळा वयल्यान मेळिल्ली आसा। सध्या हे बायलेक उपचारा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्या अशें कळटा। अपघात घडटकीच दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केल्लो आसा। सध्या ही जी बायल अपघातात जखमी जाल्या ती तिची भलायकी सामकी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा। थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण विजयनगर वाठारांत जे एक शार्प वल्ट आसा त्या वल्टाचेर अदीं मदीं अपघात घडत आसतात आनी ह्याच रस्त्या कुशीक दोनूय वाटेन गाडयो पार्क करून दवरपाचे प्रकार घडत आसा। ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर जावो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। तशी मागणी करपी निवेदनय थळाव्या लोकांनी संबंधितांक दिल्लें आसा। मात अजून लेगीत हांगासर स्पीड ब्रेकर घातिल्लो ना। अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या वाठारांत म्हणजे विजयनगर वाठारांत मेन रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर घालचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावल।